भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार। आयज जाणून घेवया सुतार पक्षा विशीं। किडी खावपाक वा घोटेर करपाक तो झाडाचेर चोच मारता तेन्ना टक टक आवाज येता। मेस्त काम करतनाय कांयसो असोच आवाज येता। ताका लागून ह्या सुकण्याक सुतार पक्षी हें नांव पडलां। ताका वूडपेकर, मेस्त पक्षी, खटखटो अशें म्हणटात। थोडे ताका किरकिरोय म्हणटात। सुतार पक्षी हे मध्यम आकाराचे, सामके चपळ आनी खाशेले चोचीचे सुकणे। ते बळिश्ट चोचीन झाडाच्या खोडाचेर टकटक करीत किडे सोदता। ताच्यो संवसारांत 200 वयर जाती आसात, भारतांत 18। तो खास करून रानां, लोकवस्ती लागसार दोंगराळ वाठारांत दिसता। हिमालय, अस्तंत घाट, गोंय, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, उत्तराखंडात तो सहज सापडटा। ब्लॅक रॅप्ड फ्लेमबॅक ही जात सामान्य, तांबडी तकली, हळडुळी पाखां। ग्रेट स्लेटी वूडपेकर ही आशियेंतली सगळ्यांत व्हडली जात। लेसर फ्लेमबॅक ल्हान आकाराचो। स्पेकल्ड पिग्मी वूडपेकर होय ल्हान आकाराचो। हिमालयन वूडपेकर आनी हेर कांय काच्यो जाती भारतांत मेळटात। सुतार पक्षी रंगान काळो, धवो, तांबडो, हळडुळो आसता। कांय जाणांक तकले वयर तांबडो तुरो आसता। झाडाची साल फोडून तो किड्याक सोदता। ताची जिबूय लांब, पांयांक 2 बोटां फुडें आनी 2 फाटल्यान। चोच मारतना मेंदवाक कांय जावचें न्हय म्हूण सैमान ताची तकली विशिश्ट पद्दतीन तयार केल्या। भितर शॉक ऑब्जर्वर आसता। तो किडे, वायटी, मुयो, झाडांतलो रोस, बियो, फळां खाता। सुतार पक्षी सादारण 7 ते 10 वर्सां जगता। कांय प्रजाती 15 वर्सां मेरेन। सुतार पक्षी स्वता झाडाचें खोड फोडून बुराक करता आनी भितर घोटेर करता। मादी आनी नर दोगांय पिलांची जतनाय घेतात। सुतार पक्षी पर्यावरणाक फायदेशीर। तो झाड नश्ट करपी किडी खाता। ताच्या घोट्यारांत सुकणीं, शेड्डे, म्होंवां मूस पासून रावतात। सुतार पक्षाची टकटक सकाळीं कानार पडल्यार बरी बातमी मेळटली अशें कांय जाण समजतात, तर थोडे लोक तो वायट शकून मानतात। गोंयांत, कोंकणांत ताका झाडाचो राखणदार मानला। झाड कापल्यार तो रागार जाता असोय समज आसा। सुतार पक्षाक कांय लोककथांनी देवाचो दूत मानला। ताचेर बऱ्योच काणयोय आसात। सुतार पक्षी मादयेक आकर्शीत करपाकूय आवाज करता। तो खंय एका सेकंदांत 15 फावटी पासून चोच मारपाक शकता, इतलो ताचो वेग। आयवरी बिल्ड सुतार पक्षी आतां दुर्मीळ जाला। झाडां कापिल्ल्यान हे सुकणें ना जावपाचे वाटेर आसा। ताका लागून आमी ताची राखण करपाक जाय। तर असो हो सुतार पक्षी। बरें तर भुरग्यांनो, मेळचे फुडले फावट। तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात।